नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्रान मांडून हाडच्या सीए साधक कार्याक हांव सीए नेरेसन ओरोन्ना तुमकां सुमेस्त वीक्षकांक बरो येवकार मागता. आयच्या आंकड्यांत मे 2026 चलिल्ल्या सीए परीक्षेंत उत्तीर्ण जावन आमचे सोवे हांगासर आसा सीए एन्सन मतायस. तुका ह्या कार्याक हांव बरो येवकार मागता. पयल्यान पयलें तुज्या साधनाक हांव तुका परबी पाठयता. धन्यवाद. एन्सन सोवे ताच्या पैणा विशीं संवाद आमी मुखारसून व्हरतल्या, पूण ताचे फुडें ताची एक मोठवी वळख आमच्या वीक्षकांक दिवंक हांव आशेता. तो जावन आसा पूत मानेस्त अनिल मतायस आनी मानेस्तीन मोनिका मतायस हांचो. कुटुंबासंगी चिकमंगळूरच्या कोप्पांत ताची वस्ती. आपले सुरवेले शिकाप बीजीएस स्कूल कोप्पा आनी सेंट जोसेफ इंग्लिश मिडियम स्कूल कोप्पा हांगासर संपोवन सेंट नॉर्बर्ट कॉलेज टावन पीयू शिकाप शिकून पीयू परीक्षेंत राज्यांत पयलें स्थान ताणें आपणायिल्लें आसा. हाचे उपरांत त्रिशा इव्हनिंग कॉलेज टावन बीकॉम पदवी ताणें आपणायला. उपरांत गणेश अँड सुधीर चार्टर्ड अकाउंटंट्स मँगलोर हांगासर आपले सीए आर्टिकलशिप ताणें संपयला. एक उंच लोकेलगाडी तो जावन आसा. व्हॉलीबॉल अंडर 14 स्टेट लेवल टीम आसो कॅप्टन तो जावन आसलो. मात्र न्हय आसता मैसूर डिव्हिजनांत बेस्ट प्लेयर बिरोदी तो जिखला. तशेंच ट्रिपल जंप खेळांत सतत 3 फावटी राज्य मट्टार ताणें चिकमंगळूर तालुकाक प्रतिनिधित्व केल्लें आसा. भोव चड खुशी भोगता असलो एक तालंतवंत आनी सुटसुडीत सीए आमचे सोवे हांगासर आसा म्हणून. तर आमचो संवाद आमी प्रारंभ करयांगी. खंडित. म्हजी पयले सवाल तुका. आज हांगासर सीए एन्सन मतायस जावन तूं बसलाय. तुज्या नांवा मुखार सीए म्हणलें बिरोध आसा. तर तुका कशें भोगतें आसा? म्हाका सीए जॉयन जाताना एक म्हाका एक्चुअली क्लियर कट आयडिया नासलें. हांव म्हणजे 10th जाताना 10th जाल्ल्या उपरांत हांव पीयूसीक म्हाका खेळोंक चान्स मेळटा खातीर हांवें कॉमर्स जॉयन केलो. आनी कॉमर्स जॉयन जाताना म्हाका एक कितेंय गुत्तना. म्हाका अकाउंट्स बिझनेस आनी बिझनेस वॉर्डर इल्लें इंट्रस्ट येवंक सुरू जालें. आनी हांव तें कॉन्वर्सेशन म्हणजे अकाउंट्स टिचर आवडटक आनी टिचर्स आवडटक स्टार्ट करनासलो. तशें जावन तांकां एक मनाक आयलें की एन्सनान सीए केल्यार एक करियर ताका म्हणून. तशें जावन ताणें म्हाका एक मोटिवेशन दिलें, तूं एक सीए जॉयन जा, सीए कर, सीए जाता तुजे कडेन म्हणून. तशें जावन हांव मागीर सीए जॉयन जालो आनी सीए स्टार्ट केलो. आतां हांव एक आमच्या फॅमिलीचो फर्स्ट सीए जावन आनी आमचो गांवाचो फर्स्ट सीए जावंक म्हाका मस्त खुशी आसा आतां. भोव बरें. कुटुंबांतलो पयलो सीए म्हणटाना कुटुंबाच्यांकी एक भोव चड गौरव जावन आसता. वय वय. तर तुजे हे सीएचे सुरवात करता आसतना तूं आतां सांगिल्लें बरी तुज्या लेक्चरर्सांनी तुका प्रोत्साह दिल्लो आसा. ताचे संगी तुका दुसरे कोणी मेंटर्स आसलीं की तुका हो कोर्स वयरसून काडूंक? विन्सून काडोंक म्हाका तितले जाण ते जाल्यार वळख नासली आनी सीए करतली आमच्या फॅमिलीर कोणी नासतना म्हाका कांय हें नासलें. बट म्हाका फर्स्ट कॉन्टॅक्ट केल्ले त्रिशा कॉलेजीच्यांनी. तांणी कॉलेजीच्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट करून मागीर तांणी ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिले आनी हें पळय दिलें. तशें मागीर हांव इल्लें रिसर्च करूंक स्टार्ट केलो. सीए कोर्स कशें जॉयन जायचे, कशें मूव करचें तशें म्हणून. तशें जावन मागीर हांव जॉयन जालो. मागीर जॉयन जाल्ल्या उपरांत म्हाका मस्त जाणांनी मागीर म्हाका हेल्प केलें म्हणया. बरें. सीए एग्जाम्साक सुमार म्हयन्याची तयाराय गरज आसता. तर तुजी तयाराय कशी आसली? तुका कोणी मेंटर्स आसलीं की ह्या तयारायेच्या पैणांत? म्हाका सीए फायनल जाताना 6 म्हयन्याची करेक्ट म्हाका स्टडी लीव मेळों नासलें. आनी 6 म्हयन्यार हांव क्लीन प्लॅन करनासलो. हांवें कितले पुटे रिविजन करीचे आनी कितले मॉक टेस्ट दिवचे आनी एग्जामा पयले कितले वाचचे ते म्हणून प्री प्लॅन करनासलो. आनी हांव कशें प्लॅन जाता आसतना हांव मेंटर म्हणून म्हजी एकली सिनियर आहली सीए प्रगती प्रभू म्हणून. ती म्हाका केदाळे गायड करनासली. तूं कशें हें करीचें आनी हांव रेग्युलर जावन तिका म्हजे प्लॅन काल आसा फॉर नेक्स्ट 1 वीक ऑर 1 मंथ हांव तिका प्लॅन दाखयतालो. आनी काल म्हळ्यार अल्ट्रेशन जाल्यार ती म्हाका करून दिताली. आनी तशेंच म्हजे रूममेट्स दोग ऑलरेडी सीए क्लियर जावन आसली आसली. सीए विजय आनी सीए भरत म्हणून. सो मदें मदें तांचेय म्हाका गायडन्स मेळटालें. सो तांणी म्हाका एक मेंटर्स जावन म्हाका कशें शिकायचें कालें करीचें म्हणून एक गायड करतालीं. भोव बरें. तर ह्या पैणा वेळार शिकता आसतना तुका कसली म्हणी अडकळी आयिल्ली आसात की आनी आयल्यात जाल्यार ती कशें फूट केल्याय तुवें?
सीएचे अडकळी म्हणटाना म्हाका फायनल्स तितले म्हणून म्हाका कळना, बट फावंडेशनाक हांव जॉयन जाताना आमकां ऑनलायन कोचिंग आहलें. सो स्टार्टींग म्हजे सीए जर्नीचे 7 मंथ्स हांव एकलोच एक रुमार बसून क्लास आयकोनचे आनी हें करचें आसलें. म्हणजे दुसरे स्टुडंट्स वांगडा इंटरॅक्शन नासलें आनी तांणी काले करता आसात, तांणी सेम फेसार आसा की म्हाका कांय कळोन नासलें. सो म्हजे फर्स्ट 6 to 7 मंथ्स ऑफ सीए जर्नी म्हाका भोव कस जावन आहलें. ते जाल्ले मागीर म्हाका ऑफलायन स्टार्ट जाताना म्हाका आयडिया आयलें, ओके एशेंच करीचे आमी, एशें केल्यार जाता. सो आमी सगळे सेम फेसार आसा तेशें म्हणून हें जातालें. म्हाका कितेंय कळनासतना आहले टायमार हांव कालें करतालो, हांव पेशन्स दवरून राखतालो आनी देवा कडेन मागतालो. म्हणजे हे फेस हांव इल्ले मुखार वचोंक म्हाका हेल्प कर म्हणून. हांव खंयच्याय टायमार पेशन्स एक चुकोवन काडनासलो आनी म्हाका एक भरोसो आहलो. हांव जॉयन जालो म्हळ्यार हांव एक कंप्लीट करीत म्हणून. ओके. तुवें सांगिल्लें बरी. सीए स्टुडंट्सांक चडावत जावन एक ना एक अशें एक फेज येता की वेर वी वील फील दॅट इट्स नॉट वर्थ इट ऑर वी फील व्हेरी लो. आमच्यान जाता गी ना गी म्हणलें एक डाऊट येता. ते सेल्फ डाऊट येवचे फेज तुका आयला गी आनी आयला जाल्यार तुका हे फूड करूंक कोणी म्हणी फ्रेंड्स, फॅमिली या सिनियर्स कोणाचे हेल्प काण गेल्ले आसा गी? सेल्फ डाऊट म्हणून म्हाका आयलें, हांवें सांगलें बरी स्टार्टींग 6 मंथ्स मात्र. ताचे उपरांत म्हाका सेल्फ डाऊट म्हणून येवना, बट म्हाका ते मदें मदें हें फील जातालें, हांव कितले शिकते आसा, बट म्हजे रिजल्ट्स म्हाका येता गे ना गे तशें म्हणून. तशें जाताना हांव कांय ना, हांव म्हजे मम्मीक कॉल करतालो आनी म्हजे मम्मी कडेन उलयतालो आनी म्हजे मम्मी कडेन उलयतानाच म्हाका एक धैर्य मेळटालें, आन्सर तुका करी येत तशें अशें म्हणून. बट हांव म्हाका स्ट्रेस जाता आसा, म्हाका टेन्शन जाता आसा म्हणून हांव कोणाकय सांगनासलो. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजे फॅमिलीक सांगल्यार बेश्टें तांकां टेन्शन जाता म्हणून हांव हें करतलो. तशें म्हाका मम्मी कडेन उलयताना म्हाका एक बरें मोटिवेशन येतालें, हांव करी जें करूंक जाता म्हणलें. केन्नाय आमच्या सांगाता कोणी म्हणी फाटल्यान आसात, आमकां पाठिंबो दिवन आसात म्हणटाना खुशी जाता कळ्ळा. आनी आमचे जे डाउट्स आसात, जे लो फिलींग आसा ते पुरा पयस वता म्हणच्याक एक साक्स तुवें दिलें हांगासर. वय वय. तर आमच्या सीए स्टुडंट्सांक चडावत वेळ सीए आर्टिकलशिपार कसिता आनी हांगासर जायते शिकता. तर तुज्या आर्टिकलशिपार तूं जे शिकलाय ते तुका तुज्या एग्जाम्साक कुमोक जाले गी वा तुज्या आर्टिकलशिप पिरियडार तूं जे कितें शिकलय ताचे तावन तुका एग्जाम्साक कितें तरी बरेपण जाला गी? आर्टिकलशीप म्हणजे आमचे सीए एंटायर जर्नीर एक मस्त व्हडले फेस. आर्टिकलशिपार आमी कितले शिकता गे ते आमकां ते इंटर आनी फायनल्साचे डिफरन्सारच कळटा. इंटर जाताना आमकां तितले प्रॅक्टिकल नॉलेज आसना. आमी जस्ट बुक्स वाचता आनी अशें आसूंक पुरो म्हणून एक प्रेडिक्ट करन एझम्पशन करन आमी शिकता. बट तेंच तुमकां फायनल्साक येताना तुमी ऑलमोस्ट आर्टिकलशिपार केल्लेच विशय. सो तुमकां एक्चुअली प्रॅक्टिकल नॉलेज जे आसता आनी तुमकां एक बरे रितीन एग्जामाक तुमी प्रिपेर करी येता. तशेंच आनी म्हजी आर्टिकलशिप हांवें गणेशन सुधिरांत केल्लांत. म्हजे पार्टनर्सांनी पुरो म्हाका मस्तू हें आहलें, म्हळ्यार दे वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टील माय आर्टिकलशिप. म्हजी आर्टिकलशिप जाल्ले नंतर तांणी म्हाका रेग्युलर जावन कॉल करून विचारताले, तुजें कशें जावन आसा शिकोवन, तुका खाली म्हण हेल्प जाय गे, हें करीचे गे आमी. तशें म्हणून पुरो तांणी मस्त म्हाका हेल्प केल्लो आसा. आनी तशेंच आर्टिकलशिपाचे सिनियर्स तितलेंच. आमकां सिनियर्स आसतात न्हय एक अंतू, तांणी एक पर्टिक्युलर असायनमेंटाक रिस्ट्रिक्ट जावन नासलीं. तांणी आमकां रेग्युलर जावन आमचे वांगडा बरे संबंद राखून आतां येदोळ मुसर तांणी आमकां गायड करन आसात. आतां तूं सीए जालें, आतां नेक्स्ट कालें करचें. थंय तांणी सगळीं हेल्प करन आसतात. तर तुजो आर्टिकलशिपाचो अनुभव भोव बरो आसलो म्हणपाक येता. वय खंडीत जावन भोव बरो आहलो म्हजो आर्टिकलशिपाचो. ओके. तर आमी पयलें समजाल्ले प्रमाणे तूं एक बरो खेळगाडी जावन आसाय. तर तुज्या ह्या खेळाक वेळ मेळटलो गी सीए शिकपा मदें? तुका खेळूंक येतालें म्हणी मोन जाल्लें आसा गी आनी खेळूंक वचूंक जायनासतलें केली म्हणी वेळ आसा गी? खंडीत म्हाका मन म्हणून मस्त जावन आहलें. बट कितें गे म्हणून सांगल्यार म्हाका खेळूंक अवकाश मेळनासलें. कित्याक म्हळ्यार आतां ऑलरेडी आमी क्लासीस आसतना मॉर्निंग 8:30 ऑर 9 टू सांजे 5 मुसो बसीचे. मागीर आमी सेल्फ स्टडी करीचे. तशें जाताना आमकां स्पोर्ट्साक एकच्युअली टायम मेळनासलें. आनी म्हाका एक तर भोगतालें हांव केलीचे आनी मागीर म्हाका खेळूंक मेळटा गे ना गे म्हणून. बट स्टील म्हाका कांय हें नासलें. बट जनरली हांव एक फावटी केन्ना टायम मेळ्ळ्यार खंय अवकाश मेळ्ळ्यार खेळूंक ट्राय करनासलो. खेळ आनी शिकप सांगाता वचा जाय म्हणून जायते जाणांचे एक अभिप्राय जावन आसा आनी हे गरजेचे म्हणूनय म्हणटात. हाचे विशीं तुजी कसली अभिप्राय आसा? वय खेळ आनी स्टडीज आमी ओट्टूक काडून व्हेल्यार बरें.
बट म्हाका ते इल्ले कस जालें कित्याक म्हळ्यार आमी जनरली म्हाका म्हणून न्ही आतां CA स्टुडंट जावन आसल्यार आमी CA कोर्स खाली डिमांड करता म्हळ्यार आमचे टायम आमी कितले टायम CA दिता आमगे तितले आमकां हें मेळटा तशेंच स्पोर्ट्सार आसल्यार टू सम एक्सटेंट तुका जस्ट फिजिकली तूं फिट आसाचें तशें अशें म्हणून जाल्यार तुवें स्पोर्ट्स एक दिसाक 1 घंटो 2 घंटो तसो करयत बट तुका स्पोर्ट्सार एक व्हडले अचिवमेंट करीचे हांव नॅशनल्सा पार्टिसिपेट करीचे आनी की ताचे वयर वचचे म्हळ्यार तुका एक्चुअली कस जाता कित्याक म्हळ्यार टायम तुवें दोनी कडेन दिवचें मस्त भोंग जावता सो इट वॉज मोर प्रोबेबली लायक तूं टचार आसुल्ले स्पोर्ट्साच्या बट नॉट कम्प्लिटली डिटरमाइंड टू स्पोर्ट्स वय वय तर आतां CA जाल्या उपरांत पाटी स्पोर्ट्साक वयचे प्लॅन आसा गे कंप्लिटली वेचे म्हणून प्लॅन ना बट खेळोंक अवकाश मेळ्ळ्यार म्हाका एक खुशी आसा खंडीत तर आतां CA शिकप जालें मुखार कितें म्हूण कांय म्हणी चिंतिल्लें आसा गे मुखार प्रॅक्टीस जॉयन जावचें म्हाका तितलें हें ना एक खंयची कॉर्पोरेट जॉयन जावन थंय म्हजें हें करियर कंटिन्यू करचें म्हणून एक हें आसा अखेर करच्या फुडें CA कोर्स वेंचून काडूंक चिंतच्या भुरग्यांक आनी CA कर नासात तांकां आनी आमच्या विक्षकांक तुजो कांय संदेश आसा गी हय आतां CA जॉयन जावचे पयलें तुमी एक क्लियर एक आयडिया काडया CA कशें तातूंत काले करयेत आनी कशें आसा ते कोर्स CA जाल्ल्या उपरांत कशें करयेत म्हणून आनी तुमी सेल्फ एनालायज करा तुमकां तातूंत इंट्रस्ट आसा गे म्हणून वन्स तुमकां इंट्रस्ट आसा तुमी CA कोर्साक जॉयन जाया आनी CA कोर्साक जॉयन जाल्ल्या उपरांत आतां म्हाका भोगचे प्रमाणे तुमी कांय ना एक डेडिकेशन आनी कन्सिस्टन्सी जावन हें आसाचें आनी देवा वयर भरवोसो दवरनासाचें बरें तर आयच्या कार्याच्या अकरेच्या हंताक आमी पावल्या आसता हांव उपकार बावडोवंक आशेतां विश्व कोंकणी केंद्राच्या हुद्देदारांचो तशेंच वावरड्यांचो आमकां हो अवकाश वदवकसून दिल्ले खातीर तशेंच आयच्या आंकड्याक आमच्या सांगाता सैरो जावन आयिल्लो CA एन्सन मतायस तुकाय देव बरें करूंक म्हणटा तुजो अनुभव आमचे सोयें तुवें वांटून घेतलाय आमी तुज्या मुखल्या सर्व योजनाक तुज्या जिविताक आमी भोव चड बरें आशेतां आनी तुज्या अमोलीक वेळा खातीर तुका देव बरें करूंक म्हणटा म्हाका हे अवकाश दिला विश्व कोंकणी केंद्राक हांव मस्त आभारी जावन आसा बरें तर विक्षकांनो आयचो आंकडो हांगासर संपूंचो वेळ आयलो आमच्या सर्व कार्यांनी तुमचो सहकार सदांच आमी आशेतां मोग आसूं दी देव बरें करूं